चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामध्ये कार्यावळींक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमकां उगडास आसतलो आदी तियात्र मुंबय गाजताले, त्या उपरांत मुंबयचो थोडो वारो कमी जालो आनी त्या उपरांत गोंयांत गाजूंक लागले. फुडें आयज परत एक फावट ह्या मुंबयच्या शारांत जायते तियात्र जातात. तुवें भोंवडी मारल्या उपरांत आमकां तुमचे ऑर्गनायझर मेवले आनी खरेंच ह्या ऑर्गनायझरांक आमी सॅल्यूट मारूंक फावो. तातूंतलेच आयज दोग जाण आमच्या मदें आसात. तांचे विचार, तांचो तियात्राचो मोग, कोंकणी भाशेचो मोग ह्या कार्यावळींतल्यान हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. हालींच मुंबय हांगासर वावांक चुकल्यार गांवांक चुकता ह्या तियात्राचे 5 प्रयोग मुंबय जाले आनी एक प्रयोग पुण्या शारांत जालो. तातूंत आमचो तुमचे ऑर्गनायझर सुरवातेकूच आमच्या मदें आसा पॅट्रिक रॉड्रिगीस, हो जावन आसा ईस्ट इंडियन. पूण आमच्या तियात्राच्या मोगान कसो पडलो हें आमी नकळत. तेच भशेन ताचे कुशीक मोना मास्कारेनेस ही आलेक्स मास्कारेनेस हाची घरकान्न. आलेक्स आनीक पॅट्रिक हे दोगूय मेळून हे तुमचे शो ताणें ऑर्गनायज केले. खरेंच पयलेच फावटी ह्या तियात्राचे शो ताणें थंयसर ऑर्गनायज केल्यात खरे, पूण तांकां ह्या तियात्रांतल्यान कितें मेवलां आनी हे शो ताणें थंयसर ऑर्गनायज केल्या उपरांत लोकां कडल्यान तांकां कितें मेवलां हें आमी तांचेच कडल्यान आयकून घेवया. तर सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. सर पॅट्रिक, तुमकां जबर कोंकणी येना आनी कोंकणी शिकपाचो तुमी प्रयत्न करतात, तरी आसतना तुमी ह्या तियात्राच्या प्रेमात कशे पडले? मला या गोष्टीची आवड होती आणि आवड आहे. मी याचे प्रोग्राम पहिला ईस्ट इंडियनच्या हिशोबाने बघत होतो आणि त्या प्रोग्रामची मला फार आवड होती. ते एके दिवशी मला ॲलेक्सने या गोष्टी सांगितल्या का आपल्याला प्रोग्राम हे करायचे आहेत. तर मी म्हणालो ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, आपण करूया. आणि मग त्यांनी डॉमिनिकचं नाव सांगितलं आणि आम्ही तो एक संकल्प केला का आपण आपला प्रोग्राम सक्सेसफुल आपण करूया. मुंबईमध्ये डॉमिनिकचा प्रोग्राम झाला नव्हता आणि त्यानिमित्ताने आम्ही तो मग प्रोग्राम आम्ही सक्सेसफुल करून दाखवला. म्हणजे तुम्हाला तिथं जे ऑर्गनायझिंगसाठी ज्या काही गोष्टी लागतात त्यो तुम्ही कशा काय अरेंज केल्या? नाही, अरेंज त्या गोष्टीचा अनुभव होता आम्हाला थोडा आणि त्या गोष्टी आम्ही अरेंज केल्या आम्ही पूर्ण. पण तुम्हाला कोंकणी येत नाही तरी पण कोंकणीचा प्रेम तुमच्याकडे कसा आहे? हां, कोंकणी मला येत नाही पण माझे मित्र खूप माझे कोंकणी आहेत, तर त्याची आवड मला पहिल्यापासून आहे. पण मी शो बघत होतो मध्ये मध्ये कोंकणीचे, पण मी असं कधी ऑर्गनायझच्या हिशोबाने कधी केलं नव्हतं. तुम्हाला जे काही त्यामध्ये सादर करतात ते तुम्हाला समजतं? हां, समजतं मला. कोंकणी मला समजतं, बोलता येत नाही. तुका कितें सांगू, 64 पोस्ट आणि 4000 भुरगीं फॉर इंटरव्यू. आणि तू जाणा अंकल, आमची गोंयकारां जावं चेडे वा चेडवां व्हेरी लेस येता. पूण आउटसायडर्स आय मीन नॉट वन मोर दॅन 75%. ती लायटी कुपी आसतना कसले कसले लायटी मिनी मिनी एंड गुंडा तेंड पाणी एकूच उत्तर सांगत आसले. तूं आयडिया खबर आमचे गोंयचे वातावरण अशीच जावन गेल्लें आसा. हे इंटरव्यू न्हू जस्ट फॉर द नेम सेक फॉर्मॅलिटीज, पूण हे जॉब्स आसतात ते आदींच फिक्स केल्ले आसतात आनी जॉब्स विकते घेवंक लोक लाखांनी उडून दितात. 5 लाख 6 लाख 7 लाख आनी हातूंत MLA मिनिस्टर तांचोय प्रेशर आसता आनी ह्याच खातीर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जॉब्स मेळना. आनी हाका लागून आमचे जायते गोंयचे भुरगे कामार गेल्यात, थोडे गल्फान पावल्यात आनी थोडे आतां UKेत वचूंक लागल्यात. सारकें तुजें रायट. इतलें शिकोवप करूनय उपरांत ताका
पडटा पूण आमच्या तोंडाच्या लागीं एक बरो ना आनी हाकाच लागून ते निराशी जावन आपले फुडले शिकप करिनासतना फकत 12th पास करून उपरांत ते आपले आवय बापाय घरदार सोडून युकेक नातोर बोटीर धांवतात म्हाका दिसता हाचेर आमी गोंयकारांनी कितें तरी निश्चीत बांदूंक जाय. तर अलेक्स बाब खरेंच बरोच खाण व्हरून बरोच तोकस घेवन हो प्रोग्राम हो तियात्राचो वावर तुमी फळादीक करूंक वावुरले. खरें म्हटल्यार 30 रात वावुरता आसतना हांव थंय आसलो, हांवें तुमकां पळयल्यात. तर हो तियात्र हाडपा फाटलें कारण कितें? डॉमिनिक फेर्नांडीस बाबान म्हाका एप्रोच केलेली की बॉम्बे शो दवरूंक पळयता म्हणून. तर हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम, हांव आनी ब्रदर पॅट्रीक आहात तुका हेल्प करपाचें. ते उद्देशी आमी मुखार सोल्ल्यात शो करूंक. म्हणजे हो शो तुवें आदी पळयलेलो काय मुंबय व्हरोनूच दाखयल्या उपरांत पळयला? ना, क्विटान आसतना हो शो पळयलेलो, पूण दुसरे आर्टिस्ट आसलेले. पूण बॉम्बेच्या हातून या गोंया दुसरे आर्टिस्ट आसलेले. तरी आसतना मिन्स शो जालो आतां 5 शो बॉम्बे. तर लोकांक एकदम आवडलो शो. आनी कांतारां हें कितें कॉमेडी बा सगळे लायक जालेत तांकां. हो शो ऑर्गनायज केला तुम्ही आणि थंयसर जितले शो जाल्यात तितल्याय शोवांक तूं हाजीर आसलें. तर लोकांचे विचार कितें? लोकांक हो तियात्र कसो लागलो? They like very much and they are very happy to see this all program. And I want to tell for the God the thanks, because he helped for my husband Alex Mascarenhas and Patrick Rodrigues, because Patrick Rodrigues also the Estonian and he helped for my husband Lord, and my husband also he make very helpful for the Dominic. Yeah, and the people like very much because nobody go to see the Konkani drama, because all the children they like enjoy the movies and all. I want to tell for everyone, the small old people or young peoples, to come and see the Konkani drama, because we need to help for the small children also to see this all program. पॅट्रिक, आता तियात्रमध्ये वेगवेगळे भाग असतात, कांतारां, मेन प्ले आणि कॉमेडी. त्यातले तुम्हाला काय पुष्कळ आवडलं? कॉमेडी. कशासाठी? कारण आपलं माणसाने लाईफमध्ये हसत राहायचं आहे. लाईफमध्ये टेन्शनमध्ये आपलं जीवन नाही जगायचं आहे. तर एक कॉमेडी आपण जेव्हा बघतो आपण आपली दुःख विसरून जातो. आणि जेव्हा दुःख विसरतो ना तेव्हा आपल्याला कुठल्याच प्रकारचा आजार आणि प्रॉब्लेम नसतात. जो आपण आजार असतो तो आपला आजार अर्धा अधिक निघून गेलेला असतो या कॉमेडीच्या मेडिसिनने.
कॉमेडी एक मेडिसिन आहे आणि ते मेडिसिन आपल्याला हवं आहे प्रत्येक एक माणसाला. आणि या मेडिसिनने माणूस आपलं जीवन एक जगत असतो. हल्ली या लाईफमध्ये माणूस जेव्हा चालतो तेव्हा त्याला भरपूर काय गोष्टीमध्ये त्याला सामोरं जावं लागतं. भरपूर काय त्याला टेन्शन असतात, चिंता असतात, प्रॉब्लेम्स असतात. पण असे काय माणूस जेव्हा प्रोग्राम बघतो कॉमेडीचे तेव्हा माणूस ते दुःख सगळी विसरून जातो. आता म्हणजे तुमच्याकडून मला जाणून घ्यायचं आहे, कोकणी तुम्हाला बोलायचं काहीतरी आवडेल? हां, मला नक्कीच मला कोकणी बोलायला आवडतं, कारण कोकणी लँग्वेज मला ऐकायला फार बरी वाटते. तर मी का नाही ती कोकणी भाषा शिकू नये, मला शिकायचं आहे. आणि त्यासाठी मी नक्कीच आमच्या मुंबईमध्ये ते क्लासमध्ये मी जाणार आहे शिकण्यासाठी. आणि येणाऱ्या दिवसात मी कोकणीमध्ये तुमच्याशी नक्कीच मी बोलेन, इंटरव्ह्यू मी देईन. हांव रोजर आसा. थोडी आसतना तुका सांगता, तुवें तुज्या गांवांत रेशन कार्ड कॅन्सल केलां ना सर? जेन्ना तूं गांवांतलें रेशन कार्ड कॅन्सल करून तुमच्यान सर्टिफिकेट हाडटलो तेन्ना तुका नवें रेशन कार्ड करूंक जाता. ना सर, म्हाका आमची गांवची रेशन कार्ड कॅन्सल करपाक नाका सर. कित्याक नाका? जेन्ना तूं गांवचो रेशन कार्ड कॅन्सल करतलो तेन्नाच हांगाचो रेशन कार्ड जाता. सर, आमकां नवी रेशन कार्ड करून दिता म्हणून सांगले. आमी 6 लोक घेवन गोंया आयली. रावपाक आमकां मोदी दोंगरार रूम दिली. आमी दुरीत आमची वस्ती केली. सर सर आमचे लागीं 6 वोट आसात सर. तुजे लागीं 6 वोट आसूं वा 100 वोट आसूं, आनी त्या वोटाचें म्हाका कितें करचें पडना? म्हजो कायदो हांव जाणा आनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना तूं तुजें गांवचें रेशन कार्ड कॅन्सल करून तुमची सर्टिफिकेट हांगा हाडटलो तेन्नाच म्हज्यान तुका नवें रेशन कार्ड करून दिवंक जाता. नाजाल्यार हें काम म्हज्या भशेन जावचें ना म्हटल्यार जावचें ना. सर सर एक 5,000 किती सर? तूं पयशांची आस दाखोवन म्हाका विकपा येता? कितें सांगता सर? आतां सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी निवडून येवन कामां करून घेतात मरे सर. आमी आमची उदकाची लायटीची कनेक्शनां निवडून येवन करून घेतली मरे सर. तर वावांक चुकल्यार गांवांक चुकता हातूंतलो एक 25वो प्रयोगूय तुमकां बोरवली ह्या गांवांत दाखोवंक मेळलो. तर हाचेर तुजी खुशालकाय? 25th सिल्वर जुबली बोरवली ठाकरे हॉलान जाले आनी आमी बोगलेकूच रावता थंयसर. तर आनी मिन्स हॅपी जालो. आनीक चीफ गेस्ट क्विट्सान येयलोलो आनीक गेस्ट ऑफ ऑनर फादर मिरा रोड्सान आयलो. आनीक खुशालकाय बोल्ली कित्याक बॉम्बे जालो म्हणून. आनी म्हाका दिसता हो डॉमिनिकाचो सिल्वर जुबली शो पयलेच फावटी बॉम्बे जालो आवट ऑफ गोवा. ही पळोवन एकदम हॅपी जालेत आमी हें करूंक. तुवें म्हाका दिसता जायत्या जाणांक वॉट्सॅपाचेर फोन करून जायत्या जाणांक मोटिवेट केलें. Yeah, I call for many people. I send the message also for all our families and all, and they have become happy because my husband is doing this all the things, and everyone is come to see this programs. एलेक्स बाब, असल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा आसतना कितलो सुमार खर्च येता आसतलो? खर्च म्हणल्यार हेजो कितें हॉलाचो मिन्स 5 हॉलान हें दवरूंक शो 1,60,000 येतात. आनी प्लस मागीर डायरेक्टर ही शोआक मागतात ते आनी मागीर रावपाचें जेवणाचें तेंच एक्सपेन्स आसा आनी कांय ना. आनीक हें म्हाजें अपील मुंबयकारांक, तुमी येयात आनी पळयात आनी सगल्यांक कोण पळय शो दवरतात बॉम्बे तांकां हेल्प करात म्हणून म्हाजी मागणी. आतां जुलायान आसा शो, ऑगस्टान आहा, सप्टेंबरान आहा, तांकांय हेल्प करात येवन पळोवन शो. आतां आमी नदर मारली जाल्यार आदले भशेन परत मुंबय तियात्र जावंक लागल्यात. वय कित्याक आतां हांवूय पळयता की जायते शो बॉम्बे जातात म्हणून त्या भशेन लोकूय येतात म्हाका अशें दिसतात. कित्याक आनीक एकामेकाक हेल्प केल्यारूच मिन्स येतलेत न्ही लोक. देखून फ्रेंड जावं कोणूय जावं एकामेकाक हेल्प करात म्हणटा हांव.
कोण डायरेक्टर शो दवरतात तांकां. एलेक्स बाब, म्हाका उगडास आसा की आनीक एक प्रोड्युसर थंयचो तो ह्या तियात्रांक तुमच्या बरोबर सदांच आसतालो. जे भाशेन तुमी अपील केलां ते भाशेन दुसऱ्यांनी हे भाशेन दुसऱ्यांकूय आदार दिवंक अपील केलें जाल्यार बरें जातलें. ताचें नांव ताचें नांव ग्लेन आसा आनीक तोय म्हाका दिसता फ्रांसीस तुवें 5 शो दवरतात बॉम्बे. तर आमी सगल्यांनी हेल्प करचें आनीक तशेंच ताचे फाटल्यान मिनिंद बांदारा ताकाय हेल्प करचें. मागीर सप्टेंबरान सॅमी येता दिसता म्हाका, ताकाय हेल्प करचें म्हणून म्हाजें मागणें मुंबयकारां लागीं. आनीक ग्लेन म्हाका दिसता पयलेच फावटी दवरता तर वावरूंक जाय आमी मुंबयकारान शो पळोवंक वचोंक. पॅट्रीक, वामाक चुकल्यार गांवांक चुकता ह्या डॉमिनीक फेर्नांडीसाच्या तियात्रांतल्यान लोकांक कितें संदेश मेळटा? या तियात्रामधून एक संदेश असा मिळतोय की आताची एक नवीन पिढी जी आहे ती बिघडत चाललेली आहे. कारण जवान पोरं जी आहेत ती दारू पितात, मदिरा गोष्टीचं सेवन करतात आणि त्याच्यामुळे मुलांची फार हानी होत चाललेली आहे. पोरं जी आपली ज्या हिशोबाने राहायला पाहिजे त्या हिशोबाने न राहता आज कमी वयामध्ये लोक दारू सेवन करतात आणि मग बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये ॲक्सिडेंट होतात आणि मग आईवडिलांना त्या बाबतीमध्ये फार टेन्शन वाढतं त्या गोष्टी. तर या प्रोग्रामच्या हिशोबाने हा एक संदेश दिलेला आहे का आपण आपल्या मुलाला कसल्या प्रकारचं शिक्षण द्यायला पाहिजे, कुठल्या प्रकारचे संस्कार मुलावरती करायला पाहिजे जेणेकरून मुलं आईवडिलांच्या आज्ञा अधीनता आणि शिस्तीमध्ये राहतील आणि तीच मुलं मग आपल्या आईवडिलांचं नाव पुढे वाढवतील. खरेंच आमी नदर मारता आसतना ह्यो सगल्यो गजाली आमी बरे भाशेन वेव्हारांत घालीत जाल्यार कितलेशे जे एक्सिडेंट जावं कितेंशें वायट येवपाचें आसा ते बंद जावपाची शक्यताय आसा. एलेक्स बाब, तुमी फकत मुंबय पुरतेच न्हय पण गल्फांतलेय थोडे तियात्र ऑर्गनायज करपाक तुमचो हातभार आसा. क्विटान हांव दुसरे हाका मिन्स कोण तियात्र हाडटा म्युजिकल शो करता तांकां मिन्स हेल्प करतालो आनी ह्या फुडें घडटा त्या भाशेन तांकां हेल्प करतलो मिन्स ऑर्गनायज करून आनी आमची कोंकणी मायभास वयर उबारूंक वावुरतलो. एलेक्स बाब, व्हडली जबाबदारी तुमी तुमच्या भुजांचेर पेलता आसतना तुमकां जायत्यो अडचणीक फुडो करचो पडलो आसतलो. म्हाका टिटा प्रेटो अंकलान आनीक ताजो चेडो रोमियो आनीक सॅबी तांणी मातशें आदार दिल्यात मिन्स शो ऑर्गनायज करूंक बॉम्बे आनी तसोच ब्रदर पॅट्रीक बॉम्बे आनीक थोडे फ्रेंड्सान क्विट्सान कितें हेल्प केल्यात पयशांक लागून या स्टॅनी कॅटरर्सान ताणें सांगलां की आपूण एक हॉलाचे पयशे दितलो म्हणून. तर ते उद्देशी आनी मातशें म्हाका हेल्प जालें मिन्स मातशें कितें म्हणटात ते
ऑर्गनायज करूंक बॉम्बे आनी आतांय फ्रेंडान कोणें फोन केल्यात म्हाका कोविड्सान डोंट वरी आमी हेल्प करतलेत तुका म्हणून. पॅट्रिक, अलेक्स बरोबर काम करायला तुम्हाला कसं वाटलं? नक्कीच मला बरं वाटलं, खुशी झाली, कारण दोघांचा आमचा हा पहिलाच शो होता ऑर्गनाईज करण्याच्या हिशोबाने आणि आम्ही ते सक्सेसफुल करून दाखवलं. प्रॉब्लेम्स आले, संकटं आली, पण दोघंजणं आम्ही तब्येत जरी बिघडली तरी आम्ही इमिजिएटली उभे राहिलो, कारण गॉड आमच्या जोडीला आहे आणि त्यांनी आम्हाला पॉवर दिली, शक्ती दिली आम्हाला आणि हा प्रोग्राम सक्सेसफुल झाला आमचा. हांवें पांव घेवन मेजार दवरलेले आसात आनी मातशाची पोळी आसली ती थोडी गरम करची आसली आनी तुवें तुजो नास्तो करता आसलो. कोणाक प्रॉब्लेम येतो? मातशाची पोळी मासा कडी हाय हाय तो सुकलो भट जाला मासाची कडी आनी काय सांगकडे की झाले भट झाले की झाले महिन्याच्या पुण्यात ते हवाचे कित्याक कोण 15 लाख आनी कडे भायल्या पुण्यात सांगते का 15 लाख आनी कडे आम्ही किती किती म्हणून आम्ही आता लोक नाही गो. आमकां लोक केली ते आय गो घोडा गुजरात सावन येवन बेबी गुड मॉर्निंग उठले तू रेडी जावन आयले व्हेरी गुड गुड मॉर्निंग. त्या बाय गोंदिया कितें म्हणलें? कोणाक म्हणून दिया रे? मुझी माय गोंदिया किते तू गोंदिया म्हणजे खबर ना अगो गोंदिया म्हणजे गुड मॉर्निंग कोणची केस करते तुमची ती पोर्तुगीज आमकां समजता. आमी सगळे इंग्लिश मध्ये. ओय सॉरी इंग्लिश एक इंग्लिश शिकले ना तुम्ही ते गाण्याचे आहे गोंय ना दिसा भितर आम्ही कोंकणी उलयताय आणि तुम्ही इंग्लिश शिकले मग इंग्लिश एक फॉर एप्पल आणि बी फॉर बुडकुलो आणि वर किती जाता किती बसड अरे आम्ही असला अरे म्हज्या जिवाक बरें ना म्हणून आयज आमी सुटी घेतल्या. आवय कॉंग्रॅच्युलेशन केसो स्कुटी गेल्या किंवा अरे अरे बाबा, स्कुटी नयले सुटी घातल्या म्हणजे हॉलिडे. हॉलिडे ती सगळे सगळे पत्ते सजमतात. पाडक मी पळय, रस्त्यान वयताना सांबाळून वचूंक जाय. आमचे ते रस्ते बी धड आसात, रस्ते धड नात ते ना, पूण रस्त्याचेर मोटरान चलयतलो मनीस पूण धड आसा. आमी आमच्या जिवाची कुयदाद करूंक जाय. म्हणटकच यू टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ. ओके दादा, आय टेक केअर. पण मामी काय? डॅडी बेबी हांव दनपारां घरा जेवणाक येवचें ना. हांव एलबीआच्या घरा वचत ना. म्हाका वचकें नाका. बाय मोमोस पूण तूं म्हाका फोन करून गो मम्मा विसरो नाकाय कित्याक तूं खंयसरी भायर गेलें म्हणटच तूं परत यो सुरू आमकां तुजो हुस्को जाता. सो आमकां होमवर्क ओके मामी आमची इंटरव्यू बरी जाल्यार पुरो म्हण देवा लागीं मागू. इंटरव्यू आमी पास जावन हे 2 पोस्ट आसात ते आमकां म्हणजे म्हाका आनी म्हज्या इश्टिणी हेल्थ्याक मेळल्यार पुरो. अलेक्स बाब, ह्या तियात्राक आयिल्लो लोक जायत्यो ताळयो मारतालो आनीक माचयेर भुमिका करता आसतना हांवूय एक भाग आसलो, हांवूय एक धाकटी भुमिका करतालो म्हणटकीर खूब बरें दिसतालें. पूण जेन्ना आमी माचयेर रावन एक्टींग करतात, लोक ताळयो मारतात, घरा गेले उपरांत तांचें उलोवप कितें जाता हें आमी कांयच नको. पूण तुज्या कानार कितें तरी पडलां? होय, जायते जाणांनी एप्रिशिएट केल्यात मिन्स तियात हेका लागून सॉंग्स, कॉमेडी आनी स्टोरी जायत्या जाणांक लायक केल्या. तशेंच म्हाजे फ्रेंड कोण बॉम्बे बाय येयलेले तांणी कोण पळयलेले की आमी ऑर्गनायज केले ताणेंय येवन सांगल्यात मिन्स बरो आसा तियात्र आनीक ह्या फुडें तुमी हाडचो म्हणून ताणें एक संदेश दिला आमकां की करात म्हणून आमी हेल्प करतात म्हणून. आनीक डॉमिनीक बाब फर्स्ट टायम आसलेलो तरी आसतना 5 सोलांत क्रावड येयल्यात म्हणून आमी हुशाल कित्याक थोड्यांनी म्हणलेलें की क्रावड जावचो ना हें तें म्हणून. तर जितले बी क्रावड येयल्यात तर आमी खुशाल आसात त्या प्रमाणे. खरें म्हटल्यार क्रावड असल्या वर्किंग डेजांनी आमी एकठांय करप खूब कुस्तार. तरी आसतना तुमी दर एक दिसाक एक शो मांडून हाडलो आनीक हे शो बरे भाशेन केले. तर पॅट्रिक, तुजी रावपाची वेवस्था जावं बाकीचें सगळें आसलें ताचेर तुजो जायतो तूं भार घेताना दिसतालो. राहण्याच्या संदर्भामध्ये सांगायचं तर आपलं एक कर्तव्य बनते की आपल्याकडे येणारा एखादा पाहुणा किंवा आपला एखादा फ्रेंड त्याची आपण व्यवस्था करायला पाहिजे. तर आम्ही पण त्या हिशोबाने ही सर्व व्यवस्था त्यांची केली होती
आणि जे पण त्यांना काय कमी जास्त जे काय झालं ते बरोबर परफेक्टली आम्ही तिथे केलं. जेवणाची म्हणा, राहण्याची म्हणा सोय, त्यांना आणखीन दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीची सोय ती परफेक्ट आम्ही केली. एक बरो वावर ह्या ग्रुपान हातांत घेतलो आनी तो फळादीक जोतीवंत करून दाखयलो. एक नवोच तियात्र आनीक नवेच ऑर्गनायझर जे तयार जाले आनी ताणें हो वावर मुखार वता आसतना हांव जाणा ताणें म्हणो की कसलीच आडखळ नासली, पूण जायत्यो आडखळी येतात तांकां ताणें बरे भाशेन फुडो करून हो तियात्र मुखार हाडलो. आनीक म्हाका खात्री आसा की ह्या तांच्या वावराक जरूर फळ मेळलां आनी लोकांनी तांकां बरो प्रतिसाद दिला. तरी आसतना ह्या फुडें ताणें अशेच प्रयोग, अशेच तियात्र ऑर्गनायज करचे आनीक लोकां मुखार हाडचे. आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमी म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी हांगासर आयलीं त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा बाब डॉमिनिक फर्नांडीस आनी ताचे सगळे आख्खे मेंबर एंटायर ग्रुपाक की तेमी येयल्यात आनीक विदावट एनी कंप्लेंट आनीक हो शो सक्सेसफूल जालो म्हणून बॉम्बे आनीक तशेंच पुना. खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाची खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. Mark Lole